मुख्यमंत्र्याची भलायकी अजून सुदारूंक ना. देखून तांणी राजिनामो दिवन आपल्या तब्येतीची काळजी घेवची आनी तो मेरेन दुसरो मुख्यमंत्री गोंयाक दिवचो अशें चोडणकार उलयलो. मात भाजपाचो सरचिटणीस तानावडेन चोडणकारान केल्ल्या उतराचो निशेध केला. तानावडे इतल्याचेरच वगी ना रावता ताणें गिरीश चोडणकार राज्याच्या मुखेलमंत्र्याक सल्लो दिवपी कोण असो प्रश्न केला. तशेंच ताका कसलोच अधिकार ना अशें तानावडे पत्रकार परिशदेंत म्हळां. काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकार हांच्यांनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी राजिनामो दिवचो आनी आपले जिवाची काळजी घेवची अशा तरेचें वक्तव्य काल केल्लें आसा. तेजो निशेध करपाक आज हांव आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हांव गिरीश बाब चोडणकाराक सांगपाक सोदतां, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एडवायस करपाक गिरीश बाब कोण? गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एडवायस करपाची गरज गिरीशान करपाची गरज ना. मुख्यमंत्री हे सक्षम आसात आनी अमेरिकेच्यान येतकच तेंच्यांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांच्या ऑफिसरां बरोबर बैठक घेवप तेंच्यांक चालू आसा. मायनिंगच्या संदर्भांतल्या विशयाचेरूय तेंच्यांनी वेवस्थीतपणे बैठक घेतली आनी ते एडमिनिस्ट्रेशनाचेर सगळें आपलें लक्ष केंद्रीत करून ते गोंयांत काम करत आसात. काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान वगीच कित्याक उलोवचें न्ही. तो एक पक्षाचो मुखेली आशिल्ल्यान एक जबाबदारी आसा असो तमणो तानावडेन मारलो. खरें म्हळ्यार मुख्यमंत्री गोंयांत येतकच काँग्रेस पक्ष आनी तांचे लिडर भिल्यात अशेंय तानावडे म्हणटा. गोंयांत ज्या वेळार ते 3 म्हयने नासले आनी अमेरिकेक आसले त्या वेळाचेर काँग्रेस आपल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आनी आमदारांक एक्टिवेट करपाचें काम करताले आनी त्यामुळे ताणें नमन गोंयकार आनी कसले तरी कितें कितें वेवस्थीतपणे करतालो तो. पण ज्या क्षणाक मुख्यमंत्री गोंयांत आयले त्या क्षणाक गिरीश बाब चोडणकार आनी तेच्या सगळ्या साथीदारांचे धाबे दणाणलेले आसात. ज्या गिरीश चोडणकार ज्या वेळार युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो त्या वेळार अशा तरेची एखादी जर कितें पिशेपणां केली जाल्यार ती पसताली. पण आज ते काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आसात आनी तांच्यांनी थोडी तरी मॅच्युरिटी दाखोवची. मनोहर पर्रीकरांच्या संदर्भात एखादें कितेंय जर वायट उलयलें आनी तेची चीप पब्लिसिटी मोठ्या प्रमाणात आपल्याक येतली आनी पयल्या पानाचेर छापून येतले अशा तरेचे विचार कदाचित तेच्या तकलेन आसूं शकतात. मुखेलमंत्री येतकच काँग्रेस पक्षाच्या सगळ्या आमदारांनी मनोहर पर्रीकाराक आतां परते सरकार चलोवपाची विनवणी केल्ली. ते चोडणकाराक खबर ना. तांणी आपले आमदार एकठांय दवरपा खातीर वावुरचे असो सल्लो तानावडेन दिला. ज्या वेळार ते गोंयांत आयले त्या वेळार सगळ्याच काँग्रेस आमदारांच्यो लायनी लागताल्यो तांकां मेळपाक आनी बरेचशे वैयक्तीक सगळेच जाण हे आमदार वैयक्तीक मनोहरभाई पर्रीकारांक मेळ्ळले आसात आनी तेंच्यांनी ह्या गोंयांत परत एकदां बऱ्या तरेन राज्य करचें अशें एडवायस अशा तरेचो हें तेंच्यांनी सांगलेलो आसा. हें कदाचित गिरीशाक खबर आसची ना आनी त्यामुळे उगीच कितें तरी चीप पब्लिसिटी मेळोवन पयल्या पानाचेर बातमी येवची म्हणून अशा तरेची वक्तव्यां ही गिरीशान करची न्हय हो हांव ताका एडवायस दिवपाक सोदतां. आनी त्यामुळे गोंयचें सरकार स्थिर आसा आनी त्यामुळे गिरीशान काळजी करची आपले आमदार सांबाळपाची. कारण ताका गरज आसा खरी ते 16 आमदार एक संघ आसचे हें सांबाळपाक ताणें प्रयत्न करचो. मुख्यमंत्र्याच्या भलायके वेल्यान आतां राजकारण अशेंच चलतलें दिसता. भाजपाचो तानावडे सगळे उलयलो. मात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे भलायकी आनी ताच्या फिटनेसा बद्दल मात कांयच उलोवंक ना. खरेंच मनोहर पर्रीकार राज्य चलोवपा इतलो भलायकेच्या नदरेन फीट आसा काय ना